गोयात शिगम्याचो वारो गळटा। शिगम्या निमतान गोयभर चैतन्य पातळील्ले दिश्टी पडटा। विविध कार्यावळी जातात। आयतारा मडगावचे सिद्धांत समितीन सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडपाचे थारायला। लोकांनी या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो मडगाव शिगमोत्सव समितीन उलो मारला। श्री दामबाबाच्या पेडा देवा दामबाबाच्या नावान फेटो अर्पण करून जो पारंपरीक फेटो जो आमी मारतात, म्हणजे तुम्ही सगळ्यांक खबर आसा, गोंयकारांक खबर आसा, नवे पिढीक कळपाक जाय म्हणून पयलींच्या वेळाचेर पयलो फेटो हो दिवप होच देवाक मान आसतालो। पयलीं ते घरांतले खंय तरी स्वच्छ कापड हाडटाले आनी तकलेक बांदताले आनी आंब्याचो ताळो असो ठोवून शिगम्याक मेळ जो आसा किंवा रोमटां जी आसा किंवा नाचपी जे सगळे आसा ते तालगत हातूंत भितर मांडार वताले। ती परंपरा कायम आसा आनी त्या परंपरेनुसार ते देवाचे ताट सुवारी वादन आनी जाका सगळ्याच गोंयांत आमी सत्रेक जो मान दितात, छत्री ती सत्रेक छत्र म्हणजे देवाची सावळी तुज्या हातची आनी ती सावळी देवाचे प्रतिकात्मक रूप म्हणून ती छत्री, ह्या छत्रीचे पुजन केले गेले वता आनी मागीर तिका तळी दिली वता। तांदूळ आनी पंचदान आनी नारळ विडो आनी सगळे हे सुवारी वादन पेडा वयले, पेडा वयल्यान मागीर ते होली स्पिरिटा कडल्यान सुरवात करीत थंयच्यान येवन म्युनिसिपालिटी स्क्वेरा कडेन ताची सांगता जातली तळी दिवन अर्पण करून आनी त्याच बरोबर ती शोभायात्रा सुरू जातली। मडगांवचे आनी एक वैशिश्ट्य म्हटल्यार आकर्शक अशें एक देखावो तो तुमकां थंय पळोवपाक मेळटलो म्युनिसिपालिटी जाग्याचेर। ह्या वर्सा पौराणीक संदर्भ आनी ऐतिहासीक संदर्भ आशिल्लो, त्याच बरोबर आमच्या सगळ्यांच्या स्वाभिमानाचो केंद्रबिंदू अशें जे खुबशे वर्सांनी अनेक 450 वर्सांचे रक्तरंजीत इतिहास क्रॉस करून जातले श्रीराम जन्मभूमीचे प्रवेशद्वाराची प्रतिकृती, त्याच बरोबर थंय पॅव्हिलियन जे आसा ते पॅव्हिलियन स्पेशल पॅव्हिलियन केले गेले वतले, खांबे बिंबे सगळे आनी रस्त्याच्या दुतर्फा होली स्पिरीट टू हांगा पर्यंत ते एक पारंपारीक साज घातलो गेलो वतलो। दुसरें आकर्शक अशी इनामां हें मडगांवकाराचें वैशिश्ट्य। आनी ह्या वर्सा जे शिगमो म्हटल्यार जी रोमट ते प्रथम जे रोमटा मेळाचे पयले जे बक्षीस आसा ते पयले बक्षीस 1 लाख रुपयाचें आसा। हे 1 लाख रुपयाचें बक्षीस ह्या प्रत्येक वाड्या वयले त्याच बरोबर मांडा वयले लोक एकठांय येतात, तालबद्ध आनी सुरान जती म्हणत ते आपले वाजत गाजत करीत येतात आनी तांचे आपले परफॉर्मन्स दितात, प्रेजेंटेशन करतात। वेळेची मर्यादा आनी अचूक बंधन हे सगळें हें सांबाळून हो वेवस्थीत शिगमो मडगांवकाराक आमी हांगा दाखोवपाक सोदतात। प्रयत्न केला सगळ्याच्या सांगतात की आमी टोटल 10 लाखाचे दवरल्या, म्हणजे रोमटा वेळ आनी आतां आमी फर्स्ट प्रायज 1 लाख रुपयाचे दवरला। हॉलमार्क तेजे 60,000 आसतात, आमी तातूंत 40,000चे घर घालून 1 लाख असो आमी दवरला रोमटा मेळ आनी हाजे। तशेंच हाजे बी आमी प्रायज वाडयला, म्हणजे टोटल 10 लाखाचो आमी प्रोविजन केल्लें म्हणजे कारण रोमटा मेळाचे खुबशे करतात, नाटक भुरगीं आतां इनवॉल्व जातात आनी ताका खूब परीक्षण करतात आनी हो कमी एमावंट ताका पावना। आमकां यूज जाय की खंय तरी आमचो इल्लो प्रयत्न आसा तांची आमची उर्बा वाडोवपाक आमी प्रोग्राम केला। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।